and unstarred LAQ number 31 listed today's list in the next assembly session. Unstarred? It is 5B. आत्ताचा तुमचा. unstarred. आत्ताचा. आणि unstarred LAQ number 31 listed in today's list. 31. Speaker sir, I would like to get to your notice. Unstar LAQ number 223 under Law and Judiciary on Goa Lok Ayukta. Answer Yona. We had asked for the orders, final orders passed. Kide kela te sagade details vicharile. Very pertinent question for information purpose. Reply Yona. Unstar question 115 on the Revenue Department. Serula Komudat has been in the news for long. Very important question. Five, 223 Law and Judiciary, 115 Revenue. Speaker sir, one more question I had asked on the sub-registers, on the sale deeds that have been executed in the last 2 years. Tazoi reply, Yona. That is in the list, but reply has not come in. Speaker sir, J replies, Magta, for example, unstar LQ number 119, which was asked on CRZ violations, Taji CD aaj sakali मेळटा. म्हणून ती सीडी घेऊन कितें करपाची? Because the number match repeat करून 113 and 22 किती म्हटलं? 115, 115. 223 is on Law and Judiciary, 115 is on Revenue Department. 223 question now speaker sir. Huh? Question with the 223. Unstar रे. Unstar जाता. Unstar आमकां हांगा दिला न्ही. But it is 223 is not there. It is No, after तें तूं सांगता. In the list of business, in the list. No, not laid on the table. There is 177. Speaker sir, 223 is reflecting on the list of questions which are circulated to you Yes, before sir. this print comes out. Speaker sir, म्हाका दिसता कित तरी correction करचे पण म्हाका say it is in last in the unstar is a 177. Speaker sir, हांव परत ऑनरेबल सीएम नजरेक हाडटा. हे तुमी दिला तें आज सकाळीं दिला. जे तुमी बंच दिता of the list of questions that has been taken in the system, तुमी print दितात. It is corrected. हाज्या पयलींचो print दितात. No, I think you can discuss with the speaker, no problem, but it's corrected as on date. It is a 177 I got. So then you have to check the speaker, honorable speaker has to check when 223 has gone. Speaker sir, you take note. तशेंच स्पीकर सर, आमी CRZचे क्वेश्चन विचारला वायलेशन्साचे सीडी आज सकाळी दिल्ली आसा. कितें करपाची सीडी?
branches wherein placards and banners were waved. It is a well-stated principle that when the governor is present in the House, the members must pay their due respect and honor due to the governor who is only discharging his constitutional duty. And before bringing any foreign items in the House, the prior permission of the chair has to be sought, and any action or behavior contrary to the norm in the House has to be within the prior permission of the chair. Further, the conduct of the members who indulge in such undesirable behavior were in breach of privilege of the House. Hence, this conduct is a serious breach of privilege and warrants strong displeasure and reprimand by the House. I warn those members who indulge in this behavior that they are put on the notice, and in future such conduct will not be tolerated. This is the last warning. Thank you. Star question. Postpone star question. On star education 1A. पोस्टपोन स्टार क्वेश्चन आशिल्लो आनी पोस्टपोन स्टार क्वेश्चन हांवें विचारलें कितें की डेट ऑफ एप्लिकेशन म्हाका मेळुना डेट ऑफ एप्लिकेशन इज नॉट देर आनी क्लियरन्स ऑफ एप्लिकेशन that is also not there. Anyway, that is not my issue, because I will take this question. It's a very serious issue. Now you come to 172. There are three categories. A category is municipality. B category is near to municipality, within the vicinity of the municipality. And C category is the panchayat bodies. I want to ask you the question based on 172 page. You just take the 172 page. In this, you have shown that you have asked to pay for 1,637 square meter area, 1,11,316. That means per square meter, you have asked to pay 68 rupees per square meter. Second thing, this is in Mardol Ponda. Now come to Shirshire Bori, where your MLA, Subhash Shirodkar, is sitting. Now in this 506 square meter area, 83,250. That means it comes to 164.6. How it is? This is my first question. Why these are the differences which are for panchayat area? There are many questions based on this, because within the vicinity, I will give you a second example. Kurti Khandepar Opa. Kurti is a urbanized area, I understand. What about Khandepar Opa? What about Betoda, Nirankal, Konche? Betoda is near to municipality. I understand. It is urbanized. What about Nirankal, Konche? Yeah, you are supposed to postpone. They are not come. So we want it on call. So one second. Speaker sir, there's a slight correction. The Revenue Department has not postponed question 119. No, you are postponing it. I am postponing it. And now you cannot. You already postponed. That session has Came started. with it. You answer first this. Question over sound karana hai. Madam, you, Whatever corrections are to be done, Yes. they can do it after 0 hours. After 0 hours. After 0 hours, you can make a correction. Speaker sir, what the Honorable MLA has asked me, I will have to check on that, but I know that the rates are prescribed, there are different circle rates for different areas. There's a mistake. Pardon? There's a mistake in the deal. That is what I am placing before the House. Amendment itself is wrong. It is, the amendment itself is wrong. Konche, you can ask him, where is Konche, where is Betoda? No, physically. You cannot charge same thing to Konche. Yes, I understand. You got it, no? Now take my panchayat, Bandora. In Bandora, whatever may be the rate, but you cannot, same Bandora, Gaune, Kiri, in prior constituency, you cannot charge same thing to the Kiri, because it is not developed place. Speaker sir, I will check on this and I will get back to you. If there's any correction or anything to be done, I will look into it. So, ती मातशें म्हाका आन्सर मेळना जाय तें पूण ह्या हातूंत तुमी हांवें सगळें काडलां एप्लिकेशन डेट जावन स म्हयने This is one issue. हें मेळना एनओसी मेळना ते कित्याक
तातूंत गव्हर्मेंटाचे लॉस जाता. गव्हर्मेंटाचे लॉस कशें, तुमी NEA जर दिना आसत जाल्यार तुमकां रेव्हेन्यू मेळना, कितलोसोच रेव्हेन्यू तो. इवन 3 म्हयने तुमी डिले करप म्हणजे तुमचो रेव्हेन्यू 10 कोटी आसूं 25 कोटी आसूं तो रेव्हेन्यू तुमकां मुखार गेलो. हे सगळे कडेन जाता. हें कित्याक? स्पीकर सर, आता ताजो क्वेश्चन कन्वर्जन फीचर आसा. Now, I want to bring to your notice, there is a serious lapse on the part of the म्हणजे amendment केला पयलीं. Now, land revenue code पळय आहा, land revenue code speaks of changing the land from agriculture to non-agriculture. See, conversion sanad is asked from change of use of land from agriculture to non-agriculture. So sanad always पयलीं वचून sanad दिताले पळय ती agriculture, because as per land record everything is agriculture. Every land is agriculture. Even तुझे घर असल्यार सुद्धा it is considered as agriculture. So you change the use of land to non-agriculture. In 2016, and definition is also there. हांव तुका time चड जातलो म्हणून सांगना, but I can show you the definition of agricultural definition of non-agriculture. Now in 2016, this act was amended. And this act specified that first time sanads are issued for commercial, residential, industrial, अशें म्हणून सनद दिल्या as per this rate. म्हणून ते problem जाता, which is wrong, because it is under the prerogative of town and country planning department. You earmark the zones, whether it is commercial, whether it is industrial, whether it is some other zone, and you charge the, so for example, town planning department charges based on the zones, PDA charges based on the zones before giving development. Conversion sanad basically the simplification procedure where you go from changing the land use from agriculture to non-agriculture. आता हे कितें जालां, हांगा तुमी वेगळे वेगळे रेट लायल्या. Construction industry actually is facing serious problem because of these rates. म्हणजे इवन ल्हान घर बांदतलो म्हणजे 200 square meter land, if he wants to construct a house, I have to go to for conversion sanad. While paying conversion sanad, I am paying for zoning of which has been specified by town planning department. Then I go to PDA. PDA again charges me based on the zone. PDA म्हणटा तुगे commercial इतले पैसे. So what is this? Because I think, though you are not party to this, but I think you should step into this, look into this, because this is actually duplication. Yes, I'll explain to you. So, Speaker Sir, my department also is in the process of simplifying these matters, exactly what you have said. We have given instructions to the Revenue Department, is also under the process of issuing instructions to our officers not to forward applications of conversions to the TCB planning department if the zoning certificate with bifurcation of area and under which zoning classification, then the permissible FAR and the plot area under which zone it falls in, and all this has to be within 25,000 square meters. So if it is 25,000 and below, there's no need to go to the TCB department. No, see, I'm talking of, see, 132, the 32A, grant of sanad in settlement zone. Land revenue code was amended when we were actually it was based on our, we moved an amendment that time. What it says, whatever is zoned as settlement in outline development plan shall be deemed to be converted, but the applicant subject to payment of fees to the town planning department or the PDAs. Now, what I am saying, your department has to give sanad, basically from converting land from agriculture to non-agriculture. You should not be bothered about whether it is commercial, whether it is settlement, whether it is industrial. What is your business? Revenue department has to get revenue as far as agriculture to settlement. Speaker sir, excuse me. Speaker sir, हाच्या संदर्भातले नवे बिल जे आसा पळय न्ही, हे आमी हे असेंब्लीकूच इंट्रोड्यूस करता. हेच्या संदर्भातले नवे बिल जे आसा पळय न्ही, ते आमी करता. म्हणजे फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू द NA करपाच्या संदर्भातले रेट्स आनी ताजे बिल, म्हाका दिसता ते बिल इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत हे जो तुमी सांगता पळय न्ही, तो इश्यू रिजॉल्व जातलो. आता करता आमी ह्या असेंब्लीन. Ask them to examine this point, because this point कितें आसा, I think you have understood this point. Yes, My point is, you revenue department has no streamline business. करपा खातीरच
revenue department has no business. सेम थिंग म्हाका कळ्ळें तुमचं म्हणणें स्ट्रीमलायन करपा खातीर आनी इन द फेवर ऑफ द कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री लोकांक बारीक लोकांक जे घर बांदपाक जाय हे सगळे स्ट्रीमलायन करपा खातीरच नवे बील आमी इंट्रोड्यूस करता ओके सो दॅट त्या बिलांतल्यान तुमी जे सांगता ते इश्यू सगळे रिजॉल्व जातले येस स्पीकर सर येस Next question, Sudhin Dodikar, postponed star question 1B. स्वाती मातशें स्टार LAQ 1B. स्पीकर सर आन्सर एज पर सायक्लोस्टार स्वाती मातशें पोस्टपोन्ड क्वेश्चन आशिल्ल्या कारणान आय हॅव गॉन थ्रू दीस कंप्लीट क्वेश्चन आन्सर्स. पयलीं म्हणजे क्वेश्चन आन्सर्स सगळे इनकम्प्लीट आसा आनी जे आन्सर दिवपाक जाय मेंटेनन्स फंड विशीं आन्सर दिवना. मेंटेनन्स फंड जो आसा तो इश्कोलांत बेगीन पावया कारण अशीं इश्कोलां आसा आसूनी त्या आनी हांव आनी कांयच जाणा तो जो म्हाका एकूच एश्युरन्स दिया ह्या क्वेश्चनाचेर की जी गांवांत जी इश्कोलां आसा त्या इश्कोलांक मेंटेनन्स फंड जो पयलीं सारको दिताले तो पयलीं सारको फंड्स वेळचे वेळ दिया. स्पीकर सर ह्या हातूंतल्यान मेंटेनन्स ग्रँट आमी स्कुला खातीर दिता म्हणजे प्रायमरी स्कुला खातीर आमी फंड दिता म्हणजे सेकंडरी स्कूल हायर सेकंडरी स्कूल तांच्या म्हणण्या प्रमाणे एवरी इयर ते स्पेंड करतात आनी ताच्या उपरांत दिता. 19-20 मेंटेनन्स ग्रँट जी आसा फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट दिला फक्त सेकंड इन्स्टॉलमेंट दिवपाचो उरला. आता काही स्कुलांनी जर आपली UC दिवंक ना आसत युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमिट केल्या उपरांत मेंटेनन्स ग्रँट दिली वता. जर स्कुलांनी UC सबमिट करूंक ना युटिलायझेशन सर्टिफिकेट जाल्यार दिली वचना. म्हणून म्हाका दिसता फक्त आमकां ड्यू टू द पॅन्डेमीक एक इन्स्टॉलमेंट उरला फाटलो तोय बी आमी 31 मार्च पयलीं दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा तो आमी 31 मार्च पर्यंत दिता. म्हणजे जर कोणाचे स्पेसिफीक कोणाचे उरले आसत कारण लिस्ट आसा तांकांय सगळे लिस्ट डिटेलान मेळ्ळा ओके उरला आसत जाल्यार ते कितें तरी म्हणजे थोडोसो टेक्निकल तांच्यांनी UC सबमिट करूं ना म्हणून उरला आसतली बट कोणाचे उरला आसत जाल्यार तांकां सांगता. Speaker sir, maintenance grants are normally given under the pattern of assistance as salary grants and non-salary grants. तुम्ही salary grants दिता non-salary grants दिता. खुबशा कडेन Speaker sir 1 year of COVID has taught us a lot of lessons. म्हाका दिसता Speaker sir last instances of CCTV government दितले स्कुलाक मेंटेनन्स ग्रांटाच्या अंडर ते आज पर्यंत जाल्ले ना. कोविडाच्या वेळार एज्युकेशन डिपार्टमेंट आज पर्यंत वेदर इट्स सॅनिटायझेशन बाकीचे वॉट एवर प्रिकॉशनरी मेजर्स वी नीड टू टेक फॉर स्कूल्स एज स्कूल्स आर स्टार्टिंग और विच हॅव स्टार्टेड तांच्या खातीर एडिशनल मेंटेनन्स कांय ना. आनी तिसरें इम्पॉर्टंट स्पीकर सर वी हॅव मूव टू टेक्नॉलॉजी. Although we have still not been able to support, which is still an issue we are taking with the government, in terms of providing gadgets, computer classes करपाक स्कुलान तरी computer labs तुम्ही आता अंडर मेंटेनन्स ग्रांट्स दिवन तुम्ही करपा जाय. ह्यो 3 गोष्टी केल्यो स्पीकर सर जाल्यार वी विल बी एबल टू गेट प्रॉपर मेंटेनन्स फॉर एडेड स्कूल्स. दुसरें हाजे रिलेटेड इज यू आर गिविंग लोन्स एज फ्रॉम द गव्हर्मेंट. ती स्पीकर सर इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न. एज्युकेशन डिपार्टमेंट इज रिप्लायींग की लोन जे घेतल्या तांणी रिपे करूना ताजें इन्फॉर्मेशन तांचे कडेन अवेलेबल ना म्हणून. यू कॅन रिफर रिजनल्स क्वेश्चन पोस्टपोन स्टार LAQ नंबर 1 आज रेजिनल्डाचो रिप्लाय आसा. थंय तुमी लोन ज्या स्कुलांनी घेतले फॉर एक्झाम्पल काणकोण तांचे रिप्लाय तांणी परत रिपे करूंकच ना. आनी युअर डिपार्टमेंट रिप्लायज की गव्हर्मेंट अमाउंट पेड टू गव्हर्मेंट टील डेट दे से इन्फॉर्मेशन इज नॉन ट्रेसेबल. दिस इज अ व्हेरी सिरियस कन्सर्न. एक वाटेन स्कुलां स्पीकर सर पयशांक रावता एडेड स्कूल्स टू एन्श्योर बेसिक्स आर देर फॉर द चिल्ड्रन. Second side, loans are given by the department where the information is not traceable of recovery. So, म्हाका ऑनरेबल CM कडेन मागणी आसा की ह्यो 3 इश्यू जे मानल्या कोविडा खातीर कंप्युटर क्लासेस आणि CCTV हाजेर तुम्ही ह्या वर्साच्यान कन्सिडर करचे. आणि एज रिगार्ड्स टू दीस लोन जे इन्फॉर्मेशन मेळना हाजेर तुम्ही कितें सांगूंक सोदता ते CMन सांगचे. स्पीकर सर त्याने पयलो जो लोनाचो विशय उलयलो पयलीं तेजेर सांगता कदाचित आमच्या डिपार्टमेंटान इन्फॉर्मेशन ना म्हणून दिला आसतलें उत्तर. खरें म्हणजे थोडी अजून हांवें फाटले फावटी पळयतालो की खुबशीं स्कुलां लोन घेता बट तेंच्यांनी अजून रिपेमेंटूय करूंक ना. हांवें फाटलेच फावटी इन्फॉर्मेशन मेळना म्हणटा रिप्लाय. हांव लोन रीपे करना वी कॅन अंडरस्टँड बट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन अवेलेबल ना इज नॉट समथींग विच यू हॅव टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज. स्पीकर सर खुबश्या जाणांक डिपार्टमेंटांनी संवय जाल्या रिकॉर्ड न दवरपाचे. आतां ऑलरेडी सगळ्या जाणांक म्हणजे सगळे रिकॉर्ड मेंटेन करपाक जाय हाजी स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी गेल्या. बट तरी सुद्दां म्हणजे त्याने जो रेज केला आय एम कन्सर्न अबाउट दॅट तो डिपार्टमेंटा कडेन इन्फॉर्मेशन 100% आसपाक जाय ताची गरज आसा.
द सेकंड त्यांनी ड्यू टू कोविड म्हणजे सद्दां आतां सॅनिटायज करपाक आनी ते आमी वेगळी ग्रँट अशी दिवंक ना म्हळ्यार म्हाका दिसता की ग्रँट इन एड स्कुलांनी खंय तरी आपुणूय बी स्पेंड करचें कारण गव्हर्मेंट स्कुलांनी आमी हो प्रयोग करता पण खंय तरी तांच्यांनी आपल्या सायडींतल्यान एखादो कारण दीस इज अ पॅन्डमिकच्या काळान खऱ्या एडेड स्कुलांनी म्हणजे आपुणूय थोडेशे जर बऱ्याचशा PTAनी स्वताहून इनिशिएटिव्ह घेवन सॅनिटायझेशन आनी हे सगळें केलां उरता उरलो विषय कॉम्प्युटर लॅब आणि CCTV आमचो पॅटर्न ऑफ असिस्टंट जो ठरलेलो आसा त्या पॅटर्न ऑफ असिस्टंटा प्रमाणे आमी ग्रँट दिता बट रिगार्डिंग द कॉम्प्युटर लॅब आमी येता त्या बजेटान कारण फाटल्या बजेटान आमचे मंडळ प्रोविजन आशिल्लें बट कोविडा खातीर शक्य जालें ना बट नक्कीच फुडल्या बजेटान प्रोविजन जे आसा हे कॉम्प्युटर लॅबा खातीर एडवान्स टॅक्नॉलॉजी सहीत आसतलें हाज्या एश्युरन्स दिता. Speakers, only one point I want to raise. Some of the teachers who have got COVID and COVID zaltanka, they have a small difference as far as how they are marked. They are marked present. Their sick leave is not given. Some small issue because COVID ulay dasona. So just look into that issue where some teachers who had COVID have even taught from home. Like leave दिलो ना आणखी दिलो ना तो एक issue market pertinent. आमी गव्हर्मेंट स्टाफ सुद्धा जांकां कोविड जाल्ल्या पयलीं तांच्यांनी मेडिकल लिव्हेर वचपाचें म्हटलां ओके पूण म्हाका दिसता जे टिचर्स हो फक्त कसो आसता तांचे म्हणणें आहा ती लीव धरची न्ही बट ऑल जशें गव्हर्मेंट स्टाफा खातीर मेडिकल लीव तांच्यांनी घेवपाची फॉर द सेम वे टिचर्सांनी बी मेडिकल लिव्हेर वचपाचें. Difference is high. थोडे some teachers have brought to the notice of the department. देखून बट क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन आसा absent कित म्हणून दाखयला ना. तांच्यांनी मेडिकल लीव सबमीट करपाची. दिल ना. दे कॅन सबमीट द मेडिकल लीव सो दॅट कोविडांत नासलेल्यान मेडिकल लीव आपली सबमीट करपाची. Next question, star question number 1, Francis Silver. Speaker, sir. Question number 1A. As given on the portal, Speaker, sir. Speaker, sir, a question which Minister uninterrupted power supply 24/7 in Sant Andre constituency. Speaker, sir, power supply bor asa 24/7 amka light asat Sant Andre constituency antun dubav na minister काम बरें करता कितें सांगलें जाल्यार फास्ट काम तेजें पूण जे तेजे इंजिनियर्स आसात डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर्स सारकें काम करनात ते कारणाक लागून आमकां खुबसो प्रॉब्लेम जाता. Speaker, sir, हांवें ताका proposal मांडलेलें. Whether the government has any plans to provide uninterrupted power supply 24/7 in Sant Andre constituency, answer म्हाका yes मेवला. Speaker, sir, the feeders feeding Sant Andre constituency in Pilar substations and Bamboli substations, 11 kV Nevra feeder ABC, second 11 kV feeder Agasai feeder ABC, third 11 kV Sridham feeder UG underground, fourth 11 kV Bati feeder OH overhead. Speaker, sir, जो Agasai feeder आसा आणि Nevra feeder आसा हो एरियल बांच घातलेलो आसा. जेन्ना हो एरियल बांच घातला तेन्ना सान हो सारको फॉल्टी एरियल बांच. हांव जाणा मिनिस्टर जाणा हें काम कितें प्रॉब्लेम जाला. एवरी नाव एंड देन जे पावसान इतलो अनइंटरप्टेड जाल्लो एक वरान लायट वयताली आनी आमकां 5 वरां 6 वरां 10 वरां लायट आसनाली. हो केबल फॉल्टी आसलो पूण आतां तो केबल आमी जायते मिटिंगेक घेतले मिनिस्टरा कडेन केबल आतां तो रिस्टोर केला नीव घातला. आतां ह्या दिसांनी तें मातशें प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. आयजूय सकाळीं नेवरा फिडाचेर सप्लाय ना जाली. कितें तरी प्रॉब्लेम जालें अजून पासून तें जावंक ना जालें नॉक आतां. स्पीकर सर हांवें ते कडेन अनइंटरप्टेड सप्लाय म्हणटा पूण म्हजे प्रोजेक्ट जे प्रोपोजल आसले 2017 हांवें प्रोपोजल ते कडेन घातले डिपार्टमेंटाक. खुबशे प्रोपोजल पेंडींग आसात. स्पीकर सर furnish details म्हणलेले ताका. The main source to the above feeders is from 33/11 kV Bamboli and 33/11 kV Pilar substation. Further, in order to minimize power failures, appropriate action such as
pruning of trees, replacement of deteriorated poles, greasing of AB switches, maintenance of lawns and equipments, rejumpering of lawns, conversion of distribution system from overhead to underground system, aerial branch cable in remote areas and enhancement of transformer So you should ask question. capacity have been. You should ask question. Member, Speaker sir, Waste of timing. just ask the question. म्हाका 24/7 लायट जाय अनइंटरप्टेड लायट आसा आमकां तेका लागून हांवें प्रपोजल घातलेले आसात तेका लागून हांव तेजे नोंदणी काडटा अजून पासून तो काम करना कित्याक काम करना स्पीकर सर अशें विचार. हे विचारता हांव स्पीकर सर म्हाका तेणें टेंडर काडलेले मिनिस्टरान डिपार्टमेंटान टेंडर काडलेले आसात 2017 ते टेंडर खंयचे काडले ते सांगता तेका हांव तेच विचारता हांव टेंडर केन्ना काडले ते पळय स्पीकर सर एक विचारता पयलो वर्क ऑफ कन्वर्शन ऑफ 33 अरे टेंडर खंयचो जाला तो पयर विचारता मरे हांव स्पीकर सर टेंडर खंयचो तेका खबर आसा हांव नको तेणें म्हाका दिलेले आसा विचार. स्पीकर सर work of conversion of 33 kV SC overhead line to underground 3 core 400 square meter SLPE cable from 3311 kV Bambolin substation to Pakila substation for a distance of 9.12 kilometers under tribal welfare fund scheme for amount of rupees 4 crores 6,25,385 is tendered. However, the amount quoted by L1 bidder Messrs. Nanu Engineers Private Limited at the rate of 4.51 4 crores 51 lakh 52,000 is 11.14% above. Since the percentage variation is abnormally high, the tender will be cancelled and recalled. टेंडर म्हणून तूं कॅन्सील करतलो आनी रिकॉल्ड करतलो हो केन्ना तूं टेंडर कॅन्सील करतलो आनी रिकॉल करतलो तें म्हाका सांग कित्याक म्हाका अनइंटरप्टेड सप्लाय जाय हें पयलीं म्हाजें क्वेश्चन. Yes. स्पीकर सर जो हो इश्यू आसा पळय स्पीकर सर हांव आन्सर करता स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट आन्सरिंग द क्वेश्चन स्पीकर सर आय एम गेटिंग मातशें डिस्टर्ब जाता स्पीकर सर मातशें करून मातशें स्पीकर सर एज द ऑनरेबल MLA ऑफ सानारे कॉन्स्टिट्युएन्सीज एक क्वेश्चन मांडला हांव ताका सांगूंक सोदता की ज्यो गोश्टी तेणें सांगल्या हांव एक क्लॅरिफाय करूंक सोदता की तुजे नेवरा बाती आगासान शिरोडा तुजे शिरगांव हे फिडरान थोडो अंडरग्राउंड आसा थोडो ओवरहेड आसा आनी तुमकांय खबर आसा स्पीकर सर की एक तेजे आरएनआयचें काम ऑलमोस्ट 2 crores 17 lakhs जे आमी उलोवन म्हाका दिसता आतां कंप्लीट जाला ऑफ रेनोवेशन एंड इम्प्रुवमेंट एज फार एज द केबल ऑफ 33 kVA जो तेणें प्रश्न मांडला स्पीकर सर 33 kVAचे जो केबल आसा तो बांबोली टू जो बांबोलीच्यान भायर सरता तो पिलार वयता तो ऑलरेडी 8 किलोमिटराचो केबल बॅलन्स अंडरग्राउंड करपाक टेंडर काडलेलो आनी तो 11.14% एबाव जालो. आतां गायडलायन जे फायनान्स डिपार्टमेंट दिल्ले आसा की 5% एबाव जाल्ल्यार ही आमकां वर्क ऑर्डर दिवपाक मेळना. आतां ताका लागून तो टेंडरींग प्रोसिजराचो कॅन्सील करपाचो प्रोसिजर कित्याक आतां सगल्यो गोश्टी कॅन्सील करतना करून मागीर परतून टेंडर करपाक जाय. सो प्रोसिजर जो आसा हो फायनान्शियल जो डिसएप्रूव केला 11.4% 14% एबाव तो टेंडरींग प्रोसेस कंप्लीट जाला म्हाका दिसता 7-8 दीस जाले. परतून फ्रेश एस्टिमेट आतां GSR बी कितें चेंज जाला सिविलाचो तो कित्याक ताका एक्सकॅव्हेशन बी आहा तो रेटी चेंज जाला इलेक्ट्रिकल आयटम चेंज जावना पूण PWDचे आयटम चेंज जाल्या सो ताका रिकास्ट करता आनी म्हाका दिसता एक विदीन एक 10 दिसां भितर बिफोर फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवारी आमी ताका रिटेंडर करता. दुसरी गोष्ट जे तेणें विचारला स्पीकर सर की जे अंडरग्राउंड तेणें एक प्रश्नान विचारला की ऑलरेडी टेंडराच्या जे कामाचे हांवें आन्सर दिला
बांबोली 33 kV दुसरो फिडर जो आसा तो पार्ट अंडरग्राउंड आसा पार्ट ओवरहेड आसा स्पीकर सर तेजेर आमी एस्टिमेटाचे काम चालू केल्लें आसा आनी वी वील ऑल्सो सी दॅट विदीन द नेक्स्ट 15-20 days तोही पार्ट जो ओवरहेड आसा कित्याक आतां तुजे अंडरग्राउंड फिडर जे जाता आमचे कदंबा स्टेशनांतल्यान भायर सरता आनी ते वयता आतां रोड डिगींग जाल्ल्या कारणान कामाक थंय डिस्ट्रप्शन जाता कित्याक आतां कुठून हो PWD अंडर जो कनेक्टींग हायवे आसा कदंबाच्यान जो न्यू ओल्ड गोवाचो बायपास आसा तो केस काबार जाल्या आनी ते घर मोडलां आतां पयर तोच फिडर डॅमेज जावपाचें कारण तांकां इंटरप्शन जाता सो तो PWDचें काम जें चालू केलां ताका आतां आमी शिफ्टींग करपाचो एस्टिमेट करता शिफ्टींग फ्रॉम जो अंडरग्राउंड केबल आशिल्लो जो हायवेचे मदीं येतालो तो आमी शिफ्ट करता आनी तेजो एस्टिमेट मागीर इंटरप्शन मातशें कमी जातलें स्पीकर सर तो आतां काम चालू आसा करपाचें स्पीकर सर Okay. स्पीकर सर Only one supplementary. Only one supplementary. हांव उलयतां स्पीकर सर Only one supplementary. Only one. स्पीकर सर अरे बाबा त्या डिस्टर्ब करना कित्याक डिस्टर्ब करता तुम्ही उलयता डिस्टर्ब करता आमी करिना लेट हिम स्पीक नो इट इज स्पीकर सर बरें तेका In म्हाका sa- कनेक्ट आहा ते आय वांट टू आस्क सप्लिमेंटरी इन सात आंध्रे मतदारसंघात 7 विलेजीस आसात इज फ्री मॅन टू टॉक इन 2017 हांवें 5 ट्रान्सफॉर्मर मागले एस्टिमेट केल्ले म्हाका धा दिल्या उलय तूं अरे वाय डिस्टर्बिंग 2000 एस्टिमेट केल्ले आसात आगासाई मोयता आगासाई सुलाबाट पाती बांबोली आनी गोवा वेल्ल्या मिनिस्टर म्हाका आन्सर दिला इन आनी स्टार्ट क्वेश्चनान Sanction wide AS 88C CSC Technical 5 2018 dated 21/2019 for an amount of rupees 2,17,082,238. टेंडर जाला म्हणटा तो Member. Question विचार. वो ऑर्डर दिवन 180 डेजां भितर जातले म्हणटा 180 days लागतले आनी जाल्यार आमकां अनइंटरप्टेड कस जातले स्पीकर सर हेज आन्सर म्हाका दिवचो मिनिस्टरान Okay. एक कॉल जालो स्पीकर सर जे तुजे इंजिनियर्स आसात हांव चार्ज करूंक सोदना पूण एक इंजिनियर जो आमचो एक जेई आसा तेन्ना हांव सांगता तुका जायते पावट सांगलें हांवें रोहन म्हण नांव काडना ओके अरे काम करना तेका ट्रान्सफर करून घ्या स्पीकर सर आगासाई गोवेल आगासाई नेवरा आनीक आजोसी मांदूर दोंगरी ही पंचायत ताका पडटा should expunge the name. येईक आनीक Name should be expunged. Name should be expunged. येईक आनी जेईक हांव हे विलेजीन घेवन गेलो कंडक्टर इतले डावन जालेले आसात लायन देंवलेली आसात अजून ते सारके करनात आता सुशेगाद काणयो कोण एक मिनिट राव. Just hold. आमकांय तशेंच करचें पडटलें Let him ask the question. Because the question विचारून दी न्हू. It is related to me. I want to ask the Let him supplementary answer. Let him question. answer. Let him answer first. Let him answer. Let him answer. क्वेश्चन विचारतना रे Speaker sir, we follow certain decorum in the house. आम्ही बोबाट करता त्याला विचारून दी न्हू. आणि तुम्ही आम्ही disturb करना आजपर्यंत तेका. डेकोरम नाही स्पीकर ऑनरेबल स्पीकरान आजपर्यंत डेकोरम दवरला बरो दवरला केन्ना इनजस्टीस कोणाचेर करूं ना अशें हांव समजता म्हाका दिसता अशें कित्याक कितें एलाव करनाका इट गिव रॉंग मेसेज टू एवरीबडी फाल्यां एकलो कित्याक विचारता एकलो कित्याक? करता, Member. एकलो करता. Speaking the fact. Speaker is speaking the fact. People are suffering from. हांव नको ओपोजिशन लिडर कितें सांगता तो काय कित्याक हांव क्वेश्चन विचारता तेका डेव्हलपमेंटाचे कित्याक तें उरला काय म्हण पेंडींग Ask specification. Ask specification. पेंडींग अरे पेंडींग क्वेश्चन विचारता हांव Specification. स्पीकर सर एडवोकेट जाय पडटा हांगा एडवोकेट जाय पडटा लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर should step up and talk about this. Why you are sitting down? Otherwise, तू बरो Because sir, let him ask because it is interconnected Santa Cruz and Sant Andre. Let him ask the question. I have asked my supplementary question. एक कोण एडवोकेट हाडल्या
एडवोकेट हिंगा आसता कितें कोण हिंगा प्रोफेशनल एडवोकेट ना काय ब्रोकर फ्रांसीस. Yes. सर हांव ते कडेन विचारता मिनिस्टरा कडेन विचारता हे लायन ते कंडक्टर देंवलेले आसात मौन व्रत मिस्टर बरें केला मौन व्रत घेतला सारकें जाय तितलो टायम काड म्हणटा पोल्स डॅमेज. Sir, I have observation to make as legislative affairs minister. It's a fact. See, this is a august house. We are supposed to conduct very serious business, and you have to ask and elicit those replies which deserve the attention of the people of Goa. We represent them. Speaker sir, just let honorable member not ask for sake of asking and waste the time of the house. Let it be from any side, Speaker sir. As they have been saying, you have maintained the decorum of the house. I also want that the decorum of the house should be maintained. That's why even the other day when they were carrying placards also, I was not happy with that. Because that is no way, Speaker sir, and you have rightly reprimanded, Speaker sir. Minister. स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें ना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हाजे कितें आसा तें हांव म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेजे क्वेश्चन घालता तेका हांव. Last question. Last question. विचार ना जाल्यार कितें बसता हांव तर. Last question. Last question. Come on. Last question. ओगी राव पात्र हांव. Francis, last question. क्वेश्चन येता तेन्ना तूं विचार. तूं म्हाका डिस्टर्ब हांव स्पेसिफीक क्वेश्चन विचार हांवें दुसरें विचारला तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी विचारला हांवें सांत आंद्रे मतदारसंघात विचारला हांवें कोणाक विचारला आरगांव विचारला. Minister. तुम्ही टाइम वेस्ट करता मरे म्हाजो तुम्ही उलयता कित्याक. Francis. Francis. स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन Last question. लास्ट क्वेश्चन विचारता हे तूं सगळे विलेजीन इन ऑल द विलेजीस आगासाई गोवेल्ल्या आजोसी मांदूर दोंगरी बाती कुरका बांबोली आनी श्रीधाम पाल्ले कंडक्टर तुजे सगळे देंवलेले आसात. हे तूं इंजिनियरांक सांग आनी बेगीनचे बेगीन हे कंडक्टर लायन हे स्ट्रीट करून लायन ते ओडून दिवचे. पोल्स डॅमेज जालेले आसात. आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट लास्ट पिलार जंक्शनाचेर पिलार टू सोजी कडेन 1 वर्स जालें स्ट्रीट लायट पेडना. कंडक्टर फेल जाला आसा वो केबल फेल जाला. हांव नका मिनिस्टराचे नोंदणी काडला की कित्याक करना काय म्हण हें तूं बेगीन करून दिवचें. स्पीकर सर ऑनरेबल MLA जो प्रश्न विचारला जे थोडेशे गोष्टी काम करना म्हणटा तेजेर हांव लक्ष घालताच. दुसरी गोष्ट जी आसा जेणे प्रश्न विचारला की जे वारी डावन जाल्या ताका स्पेसिफीक जर म्हाका बरोवन दिले हांव ते पळयता स्पीकर सर. आनी ज्यो गोष्टी तेजे मतदारसंघात जे स्ट्रीट लायटीचे जे काम आसा तो पर्टिक्युलरली जो सांगता पळय थंय कितें जालें सर स्पीकर सर ते स्ट्रीट लायट ते 5 चलना ते सेक्शन चलना ताका 440 जाले स्पीकर सर. ताकाय खबर आहा ते तुटोन पडोन 440 जावन ते सगळे आख्खी लायन पिड्यार जाल्ली. तेणी आतां थंय टेम्पररी CFL बल्ब घातलेले ते आतां आज सांजे ते LED घालून चेंज करून घेतलो स्पीकर सर. थँक्यू. Now 1 minute. Enough. Next question. Dhanam Sopte. I may be permitted to ask star LQ number 2C. Because sir, the answer is given as per the portal, Speaker sir, on the portal. Speaker sir, my question is very related to very serious issue. I will start raise करपाक in the year 2017. म्हाका हांगा नो डाउट इन बिटवीन जे मिनिस्टर जाले आमचे पावर मिनिस्टर आतांचे आसात काम बरें करतात पूण 2017 पासून आज डिपार्टमेंटाचे जे मनीस आसात चीफ इंजिनियर पासून सगळे JE पर्यंत म्हाका प्रश्न पडटा हे करतात तरी कितें. मांद्रे ही म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी कोस्टल बेल्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोर्जी विलेज टू केरी तेरेखोल लोकांची अडचण आहा
लायट म्हणजे पावर सामकी ना. ताजे खातीर जेन्ना हांव 2017 परत आमदार जालो तेन्ना मागणी केली सरकारा कडेन की म्हाका सब स्टेशन जाय. याद जाता तेन्नाचे आमचे मुख्यमंत्री भाई पर्रीकर माझी मागणी तांच्यांनी मान्य केल्ली आनी जे हांवें मागलेले क्वेश्चन असो आहा की हांवें म्हटला की वॉट इज द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ सब स्टेशन इन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. 3 वर्सांनी उत्तर म्हाका मेळटा. म्हणून खेदान म्हणजे सामके हे जे डिपार्टमेंटाचे हेड आहात इंजिनियर आहात तांकां ब्लेम करीनशें दिसता. कारण हांच्या कडसून म्हाका तरी न्याय मेळना. म्हणजे म्हाका म्हणजे म्हाज्या मांद्रे मतदारसंघात लोकांक न्याय मेळना. 2017तली मागणी 2018 आन्सरय मेळ्ळे म्हाका. कारण तेन्नाचे आमचे मुख्यमंत्री ताणें फुडें व्हेलो. टेंडरय जालें. 1 वर्सा उपरांत तेच टेंडर जे ओपनय जाल्ले एजन्सी नेमलेल्यो म्हणजे कोट केल्ले तातूंत मेसर्स नानो इंजिनियरींग प्रायवेट लिमिटेड, गुप्ता पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्याच बरोबर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्मन इतले जावन 2019 फूल टेंडर प्रोसेसच म्हणजे प्रोसिजर कॅन्सल जाता. बरें, ताचे उपरांत परत हांवें क्वेश्चन घातलो इन प्रोग्रेस. आज म्हाका आन्सर मेळटा ह्या हावजान ह्या डिपार्टमेंटाच्या हेडा कडसून की रिवायज एस्टिमेट फॉर सप्लाय ऑफ एस्टिमेट. वॉट इज दीस? ऑलमोस्ट आफ्टर 2.5 years ही जर ह्या डिपार्टमेंटाची जर काम करपाची पद्दत म्हणजे आमी आमच्या जनतेक न्याय कशें दितले? कितें सांगतले जनतेक? टेंडर एक फावटी जाता, बीड ओपनय जाता, परत कॅन्सल जाता. कॅन्सल जावन परत 1 वर्सान म्हाका आन्सर मेळटा की रिवायज एस्टिमेट करप चालू आसा. म्हाका आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर कडसून जाणून घेवपाक जाय हे डिपार्टमेंट जर अशेंच जर चल्ले जाल्यार आमी आमच्या जनतेक न्याय कशें दितले? एक तर ह्या डिपार्टमेंटाचे हेड जे आसात हांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. कारण तेंच्यांनी दिल्ले आन्सर हांव तुमकां सांगयता हांगा. आज जर परिस्थिती पळयली जेन्ना 2018 म्हाका क्वेश्चनाचे आन्सर दिता आसतना टायम कितलो जाय अशें म्हटलेलें हांवें. कितलो लागतलो? तेन्नाचे पॉवर मिनिस्टर आनी ऑनरेबल आमचे तेन्नाचे सीएमान आन्सर दिल्ले की केल्या नंतर 180 days लागतले. अजून पयलींचे कॅन्सल. स्पीकर सर, हांवें ऑलरेडी क्वेश्चन विचारला. ज्या पद्दतीन क्वेश्चन विचारपाक जाय म्हाका दिसता हावजांतल्या सगळ्यांक म्हाका दिसता बरें नॉलेज आसा जाणून घेवपाचें. म्हाका दिसता बाब विजयाक कितें म्हणूनशें दिसता तें जाय जाल्यार हांव शिकोवंक शकता हाव टू रेज द क्वेश्चन इन दीस हावस. बा न्हू कितें म्हणलें? न्ही म्हाका शिकोवचोय पडटलो तुका. हांव तुका शिकोवचो पडटलो. हांव सुरवाते केल्ली आहा. स्पीकर सर, ह्या मेंबरान आपले पळोवचे, दुसऱ्याचे पळोवचे न्हू. ह्या फातोड्याच्या लोकांची खत करची, ह्या मांद्र्याची तूं खत करूं नाका. दयानंद सोपटे कपासतात आहा. डोंट टेक टेक्शन ऑफ मांद्रे. मिस्टर विजय सरदेसाय, डोंट डिस्टर्ब मी. तुका डिस्टर्ब करपाचो म्हाका रायट ना. तुका स्पीकर सर, मेंबराक कितें उलोवपाचें अवश्य उलोवचें. Please sit. ताणी म्हाका डिस्टर्ब करचो न्हू अशें हांवें Pass खूब comment. पळयलें. Don't pass comment. What is going on? Pass comment. Just sit. स्पीकर सर, How can you स्पीकर how can you address me, Speaker sir? This is a virus. Question. What is Oh, virus zalo. How can you address me? let him answer. Why? मेंबरान माझ्या जाल्ल्या ताच्याकून सिनियर मेंबर आहा ताका शिकोवपाची गरज ना. Just sit down. स्पीकर सर, My request to members, don't interfere in other questions. वचोय ना कारण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहा. दॅट डिपेंड्स ऑन मी. And honorable speaker is there to take the decision, not by the member like you. Very good. Speaker sir, पब्लिका खातीर गेले 2.5 वर्स हांव डिमांड करता
जाल्यार डिपार्टमेंटाचे आज आन्सर मेळटा रिइस्टिमेट. म्हाका प्रश्न पडटा हांगा त्यांचे दिल्ले आन्सरा. हांव जे मागता ते म्हाज्या मांद्रे लोकां खातीर मागता. आनी हांगा जे प्रायवेट वाले खंय येतात वेगवेगळे रेड्डी असो, शर्मा असो, आनी कोण असो, तांची मागलेली कामां विदीन शॉर्ट पिरियड हेच डिपार्टमेंटाचे लोक करतात. कितें म्हणा हांवें तांकां हांगा हांवें वेगवेगळ्या म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी गांव आसा ते ट्रान्सफॉर्मर मागले. ते वरात ट्रान्सफॉर्मर मेळना. आनी प्रायवेट पार्टी जे मागता हे पळय ते लिस्ट घेतले विदीन 3 months. कितें जाल्लाय आमी लोकांचे चिंताप काय हे भायले दिल्ली गल्लींसून येतात पळय तांचे चिंताप. स्पीकर सर कडसून ताच्या पलीकडे आनी एक उदाहरण दिता. एक मनीस म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत खंय तरी एक हॉटेल इस्टाब्लीश करता. ताका पावर मागता तो अरावंड 550 kW. हांवें ऑब्जेक्शन रेज केलें हाका लोकांक जाय तें मेळना हाका दिवचें न्हू. जेन्ना लोकांक ताच्या उपरांत त्या मनशाक दिवचें. विदीन 15 days हे पळय तारीख तुमकां सांगता 14 म्हणजे 14/11/2019 ताका सँक्शनय दिता. बरें बिंग ए कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑब्जेक्शन आसून सुद्धा सँक्शनय जाता 8 days. पळयात 14/11/19 आनी तेजो सँक्शन जाता 21/11/2019. हांव जी मागता लोकां खातीर ती 2.5 वर्सां मागणी पुरी जायना. आनी ज्याका मागता ताका ऑब्जेक्शनय रेज करून त्या मनशाचें काम विदीन 10 to 15 days जाता. वॉट इज द रिजन बिहायंड दीस? स्पीकर सर ह्या हावजांतसून आनी एक मागता. आमी गोवा लिबरेशन जावन 60th year आमी सेलिब्रेट करता. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत तेरेखोल गांव आसा 60 वर्सां जावन सुद्धा आज त्या तेरेखोल गांवांतले लोकांक महाराष्ट्राचे लायटीचेर डिपेंड रावचें पडटा. जशे महाराष्ट्राचे लोक सोंसतात जशी कंपनी शटडावन एवरी मंडे नॉट लेस दॅन 6 hours गोंयचे जावन ते भोगतात. परत 2017 आमदार जातकच हांवें मागणी केली. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक आय मस्ट से थँक्स. तांच्यांनी विजीट केली म्हाजे बरोबर. इन्स्ट्रक्शनय दिले. टेंडरय फ्लोट जाले. आता जस्ट लास्ट 2 महिन्यान जर टेंडर फ्लोट जाल्ले परत रिवायज इस्टिमेटाक गेले. म्हणजे पयलीं इस्टिमेट करपी जे इंजिनियर आसले इन्क्लुडींग चीफ इंजिनियर तो जाताच आसा. तेन्ना जे केल्ले ते त्याच डिपार्टमेंटात त्याच मनशांनी केल्ले आनी आज तेच मनीस रिवायज इस्टिमेट. वॉट इज दीस गोईंग ऑन इन दीस डिपार्टमेंट? मेंबर क्वेश्चन विचार. क्वेश्चन इतलोच शॉर्टकट सांगता. पयलीं म्हणजे म्हाजे सब स्टेशन मांद्रे म्हाका केन्ना मेळटले. दुसरे जे जे डिफरंट म्हणजे वेगवेगळ्या गांवांनी हांवें जे ट्रान्सफॉर्मर मागले म्हाका आन्सर मेळटा 1.5 वर्स वतले. ते केन्ना जातले? आनी थर्ड थिंग तेरेखोलचो जो इश्यू जो आसा आज 60 वर्सां जाली गोवा लिबरेशन म्हणजे मुक्ती जावन अजूनय ते तेरेखोलचो इश्यू आदरणीय मंत्र्यान सिरियसली घेतला. पण त्या डिपार्टमेंटाचे हेड सगळे आहात तांच्यानी म्हाका आन्सर दिवपाक जाय. म्हणजे ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाका एक एश्युरन्स दिवपाक जाय ह्यो तीनय गोश्टी केन्ना जातल्यो त्यो. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर पयलो क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन पयलो आन्सर करता स्पीकर सर. तेणे अंडरग्राउंड एवरी सोमाराक 6-7 वरां हो महाराष्ट्र गव्हर्मेंट थंय दिता. आमी गोंयचो गव्हर्मेंट महाराष्ट्राक फारीक करता. ते वयता म्हणल्यार कितें पर्पजली उडयता सर. स्पीकर सर ते पावर शेडिंग चालू आसा. पावर शेडिंग गोंयान आज पासून पावर शेडिंग दुसऱ्या एरियान काही करूं ना. पावर फ्लक्च्युएशन पावर इंटरप्शन ही जावंक शकता. मुद्दमन ऑफ करप गोंयान फक्त इंडस्ट्रीची करता. लोकांक करना केन्ना पावर डावन जाता तेन्ना. स्पीकर सर ते
केरी ह्या गांवांतल्यान जी अंडरग्राउंड आमी केबल व्हरोंक सोदता हेजो टेंडर फ्लोट केल्लो आमी आमच्या ऑनरेबल कलीग दयानंद बाब चोपटेन सांगले ते भशेन आनी अनफॉर्च्युनेटली ताका इन्वॉल्व जाता अंडरग्राउंडांतल्यान म्हणजे थ्रू रिवर थंय केरी ऑलरेडी बंद थोड्या एनजीओन ते केरी ब्रिज लागता तोय बंद केल्लो आसा सो आतां तेजी परमिशनां जी लागता जी परमिशन करपाक अंडर वॉटर केबल करपाक हो टेंडर फ्लोट करतरी परमिशनां आमी घेतलेली आसा तेजे 5% वयर एबाव कोट जालो फायनान्शियल गायडलायन जे आसा ते फायनान्शियल गायडलायन जे सांगता की 5% वयर जालो जाल्यार ताका परतून रिटेंडर करपाक जाय आज आमी जेन्ना टेंडर फ्लोट केल्लो कन्सिस्टींग दॅट परमिशन्स जे आमी घेतल्या ताका अंडरग्राउंड करपाक स्पेशल केबल घालून करपाक जाय स्पीकर सर आय एश्युअर द ऑनरेबल MLA दॅट विदीन द नेक्स्ट 15 days हो टेंडर फ्लोट करतलो करून L1 दुसरी गोष्ट जी आसा ऑनरेबल MLA म्हटले की प्रायवेट जेन्ना एक एप्रुवल लोड एप्रुवल जो आसता ही पेज फॉर हिज ओन कनेक्ट ट्रान्सफॉर्मर ओन लायन हे सगळ्यो गोष्टी तो करूंक शकता आनी ऑनरेबल MLA सांगता की एक खरी ट्रान्सफॉर्मर सांगलेलो ट्रान्सफॉर्मर इतलो टायम कितें हो ट्रान्सफॉर्मर स्पीकर आरंडाचे करता रेन्युवेशन आमी म्हणटा ताका गव्हर्मेंटाचें सँक्शन आनी फायनान्शियल सँक्शन जे पयलीं हांगा कितें जाता स्पीकर सर की आमी जर आरंडाचे हो ऑलरेडी आमी एक्चुअली टेंडर केल्ले आनी टेंडर जे काम पडटा तेन्ना फायनान्शियल सँक्शन हे गोष्टी खातीर उरलेल्यो आसा दोन कामाचे उशिरो की प्रायवेट पार्टीक रोखडे प्रायवेट पार्टीक फक्त लोड सँक्शन जाता बाकीचे गोष्टी जे आसा ते टोटल गोष्टी प्रायवेट पार्टीक पयशे भरून 15% सुपरविजन चार्जीस करून ते पयशे एक्झिक्यूट करता म्हूण तेंची कामां बेगीन आनी दोन गोष्टी फायनान्शियल सँक्शना खातीर जे एस्टिमेट आमचे जाता टेंडरूय केल्ले आसा हांव पर्सनली सीमा कडेन फॉलोअप करून काम तुका करून दिता तिसरी गोष्ट जे तुमी मांद्रे सबस्टेशनाचें सांगले स्पीकर सर ते 2 सबस्टेशनां बांदपाची आशिल्ली आनी ही जी सबस्टेशनां आसा स्पीकर सर एस्टिमेट हेजे 2/10 MVA 33/11 KVA सबस्टेशन इंडोर टायप सबस्टेशन हे मांद्रे आनी बाळे दोनूय कडेन आमी टेंडर केल्लो स्पीकर सर आनी ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल आमी YAS नंबर 9 CE टेक्निकल सँक्शन 19 डेटेड 3/2018 दिलो त्यानंतर आमी टेंडरूय फ्लोट केलो सर आनी एस्टिमेटेड कॉस्ट आशिल्लो 65,66,76,184 रुपीज आनी हो करतरी प्रिपेर करून तो टेंडरूय पब्लीश केलो ऑन 21/5/2018 आनी हो पब्लीश करतरी स्पीकर सर एस्टिमेट टेंडर जालो तो कोविडाच्या टायमार जाल्ल्या कारणान म्हणजे मागीर नंतर जेन्ना ड्यू टू पुअर फायनान्शियल रिस्पॉन्स ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिल्स वे पोस्टपोन 2 times म्हणजे ताका फायनान्शियल कोण करपाक येवना स्पीकर सर म्हण हो टेंडर आमी 2 पाटी टायम लिमिटेड एज पर फायनान्शियल गायडलायन्स हो पोस्टपोन केलो स्पीकर सर बीड येवपाक फर्स्ट टायम केलो तेन्ना कोण येवना सेकंड टायम केलो एक 31 जावपाक जाय स्पीकर 12:30 पासून आन्सर करूंक वता जाल्यार म्हाका बसपाक पडटलें क्वेश्चन आवर काबार जालो म्हणटा पळय क्वेश्चन हांव 11:30 to 12:30 हांव सांगूंक सोदता आतां जालो आतां बसता स्पीकर ओवर 0 hour दयानंद सोपटे I want to make the following 0 hours mention. Fear and anxiety in the mind of farmers of Bicholim, Bardij and Penim due to Tilari Canal bridge resulting the damage to field and interruption of water flow as well as interruption of water supply to Asnora and Chandel water treatment plant. The step the government intends to take in this matter. Speaker sir, एकदम serious issue असा. होय. एक दोन तीन point. Okay. Yeah. Thank you. Minister, Honourable Minister. Speaker,
I had gone to that place yesterday on this site. So it is a very serious question. Please look at the and let the water start at least after 4 to 5 days. Speaker sir, I have taken note, but तुम्ही सांगता ते भाशेन this is very serious issue for the water, drinking water as well as for agriculture. Speaker sir, bridge Zatrit ताबडतोब आम्ही we have sent our team of engineers in consultation with the engineers from Maharashtra. आता किती जाता speaker sir, luckily आमकडे in this month of आमकडे alternate sources are. So immediately we have decided to tap the water from the alternate source like Nalla आसा आमचे आणि आमटाणे डेमांतल्यान आमी चांदेलाक आनी अस्नोरा दितले. So एका time लागतलो repair करपाक. But we are confident that we can get water from alternate sources, not to disturb the agriculture activities as well as water supply for cleaning purpose. माइक बंद करून लागतो पिलो बिकॉज सर म्हाका जिरोवर विचारपाक काय नाका विचारपा नाका श्री ढवळीकर. मी 0 ओवर केला 2 मिनटां म्हाका उलोवपाक जाय हेचेर. So I think much fear and anxiety in the minds of the agriculturists producing banana, areca nut, coconut and other varieties of plantation due to menace caused by wild animals, wild boar, monkeys, kheti, giant squirrel, shakro, and destroying and damaging the produce, causing financial loss to the agriculturists, and steps government intends to take to overcome the menace and financial support for the agriculturists. हो इश्यू म्हाका दिसता ह्या सभागृहांत हांवें स्वता 2 हाडला. फाटीं आमचे ज्येष्ठ ह्या सभागृहांतले नेते प्रतापसिंग रावजी आज तरी हांगा नाशिल्ले, तांणी हो इश्यू हाडला. त्यानंतर प्रत्येकाक हो इश्यू लागता. फॉर एग्जाम्पल तुमच्या मतदारसंघात मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात लागता. आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा ताज्या मतदारसंघात आसा. आणि जे शेतकरी पीक काडटा ते सगळे पीक नष्ट करता. नाल्ल तो आतां शकरो म्हणून जालो पळय, तो मोणो सुद्दां दवरना. तो इतलो सुंदर दिसता ना ताका पळयले नंतर, पूण नाल्ला कडेन गेले बरोबर तो सुंदरताय ताची गेली. अशी परिस्थिती. आणि अशे वेळार आजून वचून तुमी ताजेर कांयच एक्शन घेना. खंय तरी पळय बाकीच्या स्टेटीची म्हजे कडेन NOCs आसा, ज्यो NOC हांव सबमीट करता तुमकां. त्यानंतर गोवा बागायतदारान जेले पत्र बरयलें तुमकां तेंय हांव सबमीट करता. हिमाचल प्रदेश, शिमला आणि अदर स्टेट्स जाणी हाजेर कितें तरी मातसो उपाय योजना केल्या. हांव म्हणना पूर्ण उपाय योजना तुमी करा, म्हाराज हांगा हेंय म्हणना, पूण कितें तरी हाजेर करपाक जाय. ना जाल्यार सपोर्ट प्रायस तरी वाडोवन दिवपाक जाय. एग्रीकल्चरिस्ट काबार जातले. एक तुमी आत्मनिर्भर भारत म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत कसो जातलो? एग्रीकल्चरिस्टूच जर काबार जाले. आज 70 तालुक्यांत तुमी तुमचो मंत्री हांगा बसला, वाळपयत वचा आनी इंटरनल हातूंत वचा, तांकां नाल्ल विकतो हाडचो पडटा. पयलीं खंयी गेले जाल्यार ते नाल्ल घेनाशिल्ले कारण भरपूर नाल्ल मेळटालो. पूण आतां 70 तालुक्यांत ऑपोजीट जाल्लें आसा. जो खंय वता तो नाल्ल घेवन येता. अशी परिस्थिती 70 तालुक्यांत जाल्या. आनी हें एग्रीकल्चर करचें की ना हो प्रश्न प्रत्येकाचो आसा. आनी त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक की इमिजिएट हेचेर एक्शन. स्पीकर सर, माननीय सदस्यांनी जे म्हणले ते आसा की जे लुकसाण जे जनावरां किंवा रानटी जनावरां करतात हे बरोबर आसा. आणि ज्यांचे जे लुकसाण जाता ताका टायम टू टायम कॉम्पन्सेशन म्हणून दितात शेतकार आदार निधींतल्यान. वेळी फेन्सिंग करपा खातीर आमी तांकां दवरले आसात. 75% सोलरार 90% अशें केल्ले आसा. पूण ताजे अशें पयर गोवा बागायतदारान दिली उपरांत पयलीं सुद्दां अनेक मिटींग ज्यो फॉरेस्टा कडेन जाल्ल्यो. आनी हेजेर आनीकय सामकें खातीर जे जे कितें करपा जाय
तुम्ही जे म्हणला ते बाकीचे स्टेटींनी ते पुरेपूर जायना, पण काही हे घेतले आसा तशेंच जे कितें हेजे फुडें लुकसाण जावपा जायना तें आमी केअर घेतले. आनी फॉरेस्टा कडेन चालू म्हणजे रेग्युलर मिटींग आसा. तुम्ही जे कितें सांगला ते हांव आनी ह्या शेऱ्यांक फक्त अख्खे 12 तालुक्याक त्रास जाता हे बरोबर. रोहन खवडे. स्पीकर सर, इश्यू मातसो ग्रेव आनी अर्जंट पब्लीक इम्पॉर्टन्स आसा, पूण म्हाका 2 मिनटां दिवची, ऑल्दो इट्स अंडर 0 hour mention. Fear and anxiety in the minds of the unemployed children of freedom fighters who are unable to secure jobs in the government sector. They had been assured 2% 96, considering the sacrifice they made that were made by their parents during the freedom struggle. However, the said rule has been implemented till date. These people are without employment and finding it difficult to maintain their family. There is a need for accommodating these names in the immediate batch of government employment opportunities commencing from January 2021. Government on priority basis, unemployed children of freedom fighters are initiating a fast until death from January 22, 2021. The government proposes to take in this regard. Speaker sir, Honorable CM सरकाराकूय खबर आसा, इल्ल्या थंय गेल्या ऑपोजिशन फायटर बाब सुरेश परुडेकर असू जाल्यार बाब नागेश चारी असू, ज्या लोकांनी सॅक्रिफायस केले तांकां लास्ट वी हॅव बीन हाऊ टू टेक केअर ऑफ फॅसिलिटी देम. म्हाका दिसता आमी खंय खंय आमी कमी पडल्या. स्पीकर लिबरेशन इयर आनी चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केला की 100 crores will be spent on the celebrations of the 60th year of liberation. तातूंत स्पीकर सर, चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर ज्यांनी सॅक्रिफायस केले फ्रीडम फायटर ते खुबशे आज ना, तांचे फॅमिलीज आसा. इल्ल्यांक 1 भुरगें आसा, इल्ल्यांक 2 भुरगीं आसा, इल्ल्यांक 4 भुरगीं आसा. सगळीं मेळून सुद्दां धरली ऑनरेबल सीएमान 10,000 जॉबांचे एम्बिशन अनाउन्स केल्लो आसा. हांची सुद्दां धरली स्पीकर सर जाल्यार 250 वयर ना. फ्रॉम 1996 स्पीकर सर देर स्टेट पॉलिसी प्रमाणे 2% रिजर्वेशन जाले एज पर द वेकन्सी रोस्टर. ताज्या मागीर होम डिपार्टमेंट आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट खंय कमी पडले आनी इम्प्लिमेंट केले ना म्हणून ते उरले. थंय तांचे डिपार्टमेंटल क्लॅश जावंक लागले. चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स सायडलायन जाले. थंयच्यान स्पीकर 2008 गव्हर्मेंटान परत चेंजीस इन पॉलिसी केली आनी जवळ जवळ 135 चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स घेतले, विच वॉज द प्रिवियस बॅकलॉग. ऑगस्ट 2013 स्पीकर सर पॉलिसी चेंजीस केल्यो टू इन्क्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फ्रीडम फायटर्स 2% to 5%. And assured them that all children of freedom fighters would be employed within 18 months from notice of the policy, that is from February 2015. 18 महिने झाले स्पीकर सर. ताज्या मागीर स्पीकर सर सरकार एक्सटेन्शन मागीत आसा. 2017 पर्यंत मागलो, मागीर 19 पर्यंत मागलो आनी आता फेब्रुवारी 2021 पर्यंत मागिल्लो आसा. तातूंत स्पीकर सर खुबशीं भुरगीं जी एलिजिबल आशिल्ली जॉबाक ती आज एलिजिबल ना. सो एक कॅटेगरी आसा जी एलिजिबल आसा, दुसरी कॅटेगरी आसा जी एलिजिबल ना. पूण स्पीकर सर खंय नाल्यार खंय जांकां एलिजिबल ना तांकां एक वन टायम सेटलमेंट स्कीम करची अशी तांची मागणी आसा. आनी जॉबाक जे अवेलेबल आसा आनी जे एलिजिबल आसा तांकां करून दिवचे हे सरकाराचे म्हाका दिसता इनिशिएटीव जावपाक जाय. आज पर्यंत स्पीकर सर पॅट्स जावं बाकीच्यो जावं वे थिंग्स वेर आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ऑल्दो इट वेर हॅव्हिंग सुप्रीम कोर्ट बायंडिंग्स, गव्हर्मेंट हॅज फावंड वेज. आज सरकार कितलेशेच ऑर्डिनन्सीस काडून आपली वाट काडटा. तेन्ना स्पीकर सर चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स एक वेळचो 250 भुरग्यांक समज न्याय दिवचो पडटा, विच विल बी अ प्रॉपर ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फायटर्स हू हॅव गिवन सॅक्रिफायस देमसेल्स टू गिव अस लिबरेशन, अँड वी आर इन द 60th year ऑफ लिबरेशन. जाल्यार म्हाका दिसता स्पीकर सर ऑनरेबल मंत्री मनशाक धाडिल्लो रिपोर्ट घेवपाक कितें आसा तें पळोवपाक. ह्या भितर समज स्पीकर सर ह्या फ्रीडम फायटरांक कितेंय समज जालें जबाबदारी कोण घेतलो. आज तांची परिस्थिती पळयल्यार चारी बाब 2दा हॉस्पिटलान वचून आयलो. ज्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार बरी ना. ते सारखे ठाम पेटले की ह्या फाटी करून दी नाल्यार आमी वता गेले लेट अस सॅक्रिफायस आवर सेल्स फॉर दीस कॉज म्हणून. आनी ती भुरगीं त्या टायमार बापायनी जेन्ना सॅक्रिफायस एकदां सीएमान पळोवचें पडटलें. सेकंडली स्पीकर सर हेल्थान वता जाल्यार दे आर ट्रिटेड लायक नॉर्मल पेशंट्स. दे डोंट गेट एनी फॅसिलिटी. आमकां फॅसिलिटी मेळटा तांकां मेळना. स्पीकर सर एक सर्वीसमॅनाक प्लॉट्स मेळटा तांकां कांयच मेळना, ते मागयना. पूण हे सद्दां स्पीकर सर ह्यो समज एक वन टायम स्कीम समज काडली जाय जाल्यार सीएमान ऑपोजिशनाक कोणाक घेवन लिडर ऑपोजिशन आमकां घेवन
ताणें घेवन स्कीम काडून तांकां दिली जाल्यार हो इश्यू स्पीकर सर सोंपपा जाय. कितेंय समज रॉंग जालें थंय आयच्या दिसाक जाल्यार ही जबाबदारी पूर्ण सरकाराची आसतली. ताजे खातीर ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता की ताणें हाजेर न्याय दिवन 60th इयर ऑफ लिबरेशन खऱ्या अर्थान सारको करपाक सेलिब्रेट करपाक दिवचो लोकांक. स्पीकर सर, खरें म्हटल्यार हें 0 आवर मेन्शन ओके पयल्यान पयली तरी तुमी डिस्कशन करपाक अलाव केलें. पयली गजाल सांगता तेणी जें सांगलें पळय न्ही थंय कितेंय जालें जाल्यार म्हाका दिसता एसोसिएशनाचे हेड तेंच्यो आत्ता आसा जाल्ल्या प्रमाणात 2013 तेची जी पॉलिसी काडली ही फर्स्ट टायम तांकां जे कोण म्हणजे फ्रीडम फायटर कॅटेगरीन तितक्याच जाणांक परत एकदा रजिस्टर्ड कर म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी दिली आणि ताच्या उपरांत 143 जॉब म्हणजे 2012चे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार उपरांत दिल्या 143 एका फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक तीग जाणांक सर स्पीकर सर नोकऱ्यो दिल्ल्या तीग जाणांक सुद्दां हांवें ताका फक्त एकच सांगलें 23 नोकऱ्यो तुमकां आत्तां दिता. ताच्या उपरांत ज्या फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक कोणाकूच नोकरी मेळोंक ना ताका प्रायोरिटी दिवन नोकरी दिवया होय प्रपोजल ताच्या कडेन दवरलो. निदान म्हणजे ज्या फ्रीडम फायटराक निदान एकट्याक तरी पयलीं मेळोंदी म्हणून. दुसरी गजाल आमी सगळ्यांक दिवपाक जाय आसा तेजेर कितें तरी डिसिजन घेवया. आमी तांकां सांगलें 31 मार्च विशय सोंपयता हेंय तांकां सांगलां. तिसरी गजाल जी तांकां सांगली पळय ऑप्शन दिला की आमी आत्तां ताका हांव कांयच करूं शकना गव्हर्मेंटची पॉलिसी बदलल्या तरी सुद्दां ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड 60 वर्सां आमी मनयता खंयच्याच फ्रीडम फायटराच्या लोकांक दुखोवपाची म्हाजी इच्छा ना. तांकां आमी सांगलें तुमकां आमी ह्युमन रिसोर्सान तुमचें क्वॉलिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे तुमकां जॉयन करून घेता. तिसरी गजाल स्पीकर सर हें सगळें करून हें सगळें तांचे कडेन डिस्कशन चालू आहा आनी तांचें म्हणणें की रायटिंगान दिया ते परत सांगता कारण शेवटी आनी परत म्हणजे MLAन सांगलें की कोण जबाबदार आसता म्हणून ते आसलेल्या फ्रीडम फायटराक परत सांगता म्हणजे ते जबाबदार आसपाक जाय कोण एसोसिएशन थंय बसल्या ते. हांव इतक्याकूच सांगता हांव कित्याक सांगता तेंच्या कडेन हें डिस्कशन चालू आसतना आमी ताका सांगलें थंय बसूं नाका डिस्कशन चालू आसा आमी मार्च पर्यंत विशय सोंपयता म्हणून सांगला. आनी आतां तर 23 जॉब आतां दिता म्हणून सांगला आमी फेब्रुवारी म्हयन्यांत जे आसा ते दिव उरले कोणाक तरी आपल्याक आतां GPSCन कित्याक रिजर्वेशन दिवंक ना हांव सांगू शकना. अकॉर्डिंग टू दी GPSC रूल आमचे GPSCक रिप्रेझेंटेशन दी थंयसरूय रिजर्वेशन आसात भायर थंयसरूय म्हाकाच म्हणना थंय दिवपाक जाय. कोणाक तरी GPSCंतल्यान खंयचो तरी पोस्ट मेळपाक जाय त्या खातीर प्रयत्न करचो म्हाजें तितूरय म्हणणें ना. उरले स्पीकर सर एप्रॉक्सिमेटली कितें तरी एक 150 जाण सुमार उरतले. लास्ट ऑप्शन दिला तुमी सद्या नोकऱ्यो रिजर्वेशनांतल्यान तुमकां आत्तां नोकऱ्यो तुमी ह्युमन रिसोर्सान आमी तुमकां जॉयन करून घेता LDC म्हणून तुजें क्वॉलिफिकेशन त्या प्रमाणे आनी मागीर जसो गव्हर्मेंटान जॉब आयलो तुका आमी डायरेक्टली गव्हर्मेंटान सोमतेच घेता हें ऑप्शन तांच्या समोर दिला. सेक्रेटरी SS होम कलेक्टर हे तेंच्या कडेन 2 फावटी तेंच्या कडेन मिटिंगूय जाल्यो ते रायटिंगान मागता. आतां आमी तांकां इतकेच स्पीकर सर तुमी रायटिंगान दिया की ह्यान फुडें परत आनी म्हणजे आतां सोंपले ते म्हणटा 25 जाण आनी उरल्या तांकांय घेया आमी म्हणटा तांकांय बी घेता बट व्हेरीफाय करूनी घेतल्या म्हणून डायरेक्ट व्हेरीफाय करूंक जायना कारण कोण फ्रीडम फायटर आसा ना हे होमान तेजे लिस्ट आसा काय नाही व्हेरीफाय करचें पडटलें. आमी तेंय बी जाय जाल्यार व्हेरीफाय करता आनी घेता म्हणून सांगलें सर. ताज्याय आमी तांकां सांगलें की तुमी एक टायम बरोवन दिया आमी जाता 200 जाणांक घेतले न्ही परत नासतना येवन थंय आंदोलनाक बसोंक जायना परत सरकाराची तिरडी काडूंक जायना तो एकदाच विशय सोंपोंक जाय म्हणून जी एसोसिएशन आहा पळय न्ही आमी हें सांगलां की त्या एसोसिएशनांनी बरोवन दिवचें की हो 1 टायम विशय सोंपलो आनी फ्रीडम फायटरांचे भुरगे जे आसा हे नोकरी मागपाक आनी येवचे ना हे तरी एकदां नाल्यार परत सरकाराची सरकार खंयचे आसा इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. फाल्यां जे येता आसत जाल्यार गव्हर्मेंटान आतां ते जो पर्यंत हे बरोवनूय दिना आमी तांकां तोय प्रपोजल दिला तांच्यांनी दिवचें. म्हाजे कडेन ऑपोजिशन लिडरूय हो विशय घेवन येयल्ले पयलीं तांकां हांवें सांगलां की आमचो खंयसरूच भितर दुमत ना म्हाका फ्रीडम फायटरांच्या कृतज्ञता आसा आनी तांच्यांनी ह्या विशयाचेर हो विशय क्लोज करचो असो म्हाका दिसता. तांच्यांनी थंय बसच्यांनी कलेक्टर आनी SS होम तांच्या कडेन कंटिन्युअसली उलयता ते सोंपोवचो विशय. बिकॉज मागणी आसा ऑनरेबल सीएमा कडेन आज पर्यंत कलेक्टर कॉर्डिनेट करता खंयच कमीपण जायना. मुख्यमंत्र्यान आनी म्हाका दिसता ते फ्रीडम फायटर 3 जाण बसल्या एक पर्सनली 5 मिनटां भेट दिवन ताका समज एक्सप्लेन केलें जाल्यार स्पीकर म्हाका दिसता इश्यू सॉल्व जावंक शकता विथ हिज एश्युरन्सीस देयर. ऑपोजिशन लिडर म्हाजे कडेन मिटींग जाली आनी ताज्या उपरांतूय तेंची म्हाजे कडेन मिटींग जाली तांची म्हाजे कडेन मिटींग तांकांय जाली तांची म्हाजे कडेन बसच्या पयलीं तांच्यांनी म्हाजे कडेन मिटींग घेतल्या आनी मिटींग घेतल्या उपरांत सांगलां 31 मार्चाच्या पयलीं तुमचे सगळे विशय रिजॉल्व करता कारण
शेवटी खंय तरी रूल जो पर्यंत डिसायड करिना, कारण दॅट मिटींग इज चेअर्ड बाय द CS. आमकां थोडेशे रूल खंय तरी घेवचे पडटले म्हणून हांवें ताका 31 मार्च तुमी डेडलायन दिया. आतां शेवटी कशा खंय तरी थोडोसो वेळ लागतलो न्ही ह्या गोष्टीक, कारण जे किचकट गेली 60 वर्सां स्पीकर सर अशे विशय आहा पेंडींग ते आमकां थोडे दीस तरी लागतले ह्या विशयांतल्यान. आतां म्हणटाले फाटल्या आमी 9 म्हयने कोविडात गेले, आमी काय करूंक शकूंक ना. बट जेन्ना विशय आयला तेन्ना सोडयता म्हणून म्हाज्या मिटींग जाल्या पण हांवें ताका 31 मार्च एंड डेट सांगलेली. तांकांच एसोसिएशनाक ते एसोसिएशन फ्रीडम फायटर चिल्ड्रन एसोसिएशना पयलीं ते म्हाका पयलीं अपोजिशन लिडराकडल्यान मेळ्ळे आनी आत्तां बसच्या पयलीं 4 दीस पयलीं म्हाका मेळ्ळे. तेन्नाय सांगला तांकां हो विशय. माझं तिका काळ मरो क्लास न्हू आपोवपाक लायता मरो क्लास मरते आपोवंक लाय आनी काबार करता. आपोवंक लायता स्पीकर. Honorable Martikar, not there. Honorable Member Wilfred Disa. I would like to make a mention to the following matter. Fear and anxiety in the minds of people due to proposed setting up of 250 TPD 20% solid waste management facility be set up in Verna Industrial Estate, which will destroy our environment and contaminate our groundwater, deep E. coli bacteria, and will damage the wells and springs. The surrounding area is industrial state is having more than 32 springs. Action the government intends to take to change the site due to public objections. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जो विषय काढला हो प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर आहा. तुका कॉन्फिडन्सान घेतले पयलीं कितेंच करचे पयलीं अजुनूय कांय जावंक ना. खाली जागो आमच्या ताब्यान येयल्लो आहा. जागो 1,20,000 स्क्वेअर मिटर जागो येयल्लो आहा GWMCच्या. तेजे वयर आमी अजुनूय कांय स्टार्ट करूंक ना थिंगा. वी वील टेक यू इन कॉन्फिडन्स. तुजे सगळे सरपंचस आहा, तुजे मेंबर्स आहा, NGOs आहा, सगळ्यांक कोडे मिटींग घेवया पयलीं. तेजे पयलीं आमी कांय करचे ना. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, सरपंच NGOs आमी सगळ्यांनी अपॉइंटमेंट CM आनी मिनिस्टरा मेळ्ळे आनी आमकां एश्युरन्स दिल्लें तो प्लांट थिंग हाडपाना. आमकां आतां अजुनूय पडपा आमी नोटेड केला हे. वी वील डेफिनेटली नॉट स्टार्ट एनीथिंग विदाउट स्पीकिंग टू यू or taking in confidence. Next zero hour. Nikahankar. Speaker sir, zero one mention Nadara village, TV constituency, best known for the cultivation of varieties of crops such as chilies, onion, groundnuts and other vegetables. This is the main source of livelihood to the local area. The people in the area anxious as the crops are being destroyed by bison for the last 2 consecutive years, thereby causing financial losses and hardship. The Forest Department was also informed regarding this matter in month of February 2020, but no action has been taken. Speaker sir, last गेल्या वर्सा असेंब्लीन हांवें हो प्रश्न काडला झिरो पेन्शन. थंय जे गव्हर्नर ऑलरेडी थंय गांवांनूच आहा आनी गेल्या एका वर्साक म्हाका दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कांयच प्रयत्न करूंक ना तांकां परत धाडपाक, आनी जेणे करून ते एरियेचे क्रॉप्स पिड्यार जाता. आनी गेल्या टायमार तांकां नुकसाण भरपाय दिवंक पावोंक ना. तेन्ना हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी CM कडेन की थंय ते हें करपाक स्टेटी भायर काडपाक प्रयत्न करपाक जाय म्हणून. नाजाल्यार ते आतां म्हाका दिसता पयलीं 2 आसले आतां 4 जाल्या. थंय तेंचे वाट वयतले आनी मागीर जातली. कित्याक स्पीकर सर गेल्या 10 वर्सां पयलीं एलिफंट येयल्ले आनी कडच्या मनशाक कॅज्युलिटी जाल्ली. त्या खातीर मनशाची कॅज्युलिटी जावंक जायना आनी लोकांची बऱ्यापैकी गावंक जाय. स्पीकर सर नोटेड. पण फक्त इतकेच, गोवा हो आमचो स्टेट एनिमल आसा. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of residents of Bandar and neighboring Old Goa and Saumata and Golti
Naveli in Diwar area over the delay in setting of a full-fledged 30-bedded health center at the old hospital. CCP आणि पंचायतीन हे रिझोल्यूशन सरकाराक धाडलां. लोकल आमदार आणि हेल्थ मिनिस्टरान विजीट केल्लें आहा. थंयच्यान डिरेक्टर हेल्थान हेल्थ मिनिस्टराक धाडलां. हेल्थ मिनिस्टरा कडच्यान फायल 1 म्हयनो पेंडिंग आहा. म्हजो डिमांड आसा की मुख्यमंत्र्यान कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट करचो, कित्याक हें जें मेडिकल कॉलेज एशियाज ओल्डस्ट मेडिकल स्कूल, इट हॅज अ रीच हिस्ट्री. कोणाकूच उगीच काडून दिवशात. ती 1 म्हयनो फायल क्लियर जायना म्हणून लोकांचे मनान डावट तयार जाल्लो आहा. सो डावट क्लियर करपाक मुख्यमंत्र्यान कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट करचो. स्पीकर सर, दिस इज 0 hour mention, but तरी सुद्धा हेल्थ मिनिस्टर मध्य आणि MLA कन्सर्न हाजे डिस्कशन जाला ह्या विशयाचेर आणि PHC कन्सिडर करपाचें. Motion. CM. Motion आता घेऊ का मागे घेऊ? आता घे ना. Conclude motion. Speaker sir. I rise here to move the motion of congratulations on the pandemic. TM and Serum Institute of India X005. Many countries are still exploring options of lockdown. Our country has begun vaccination of a frontline years. This is a great step towards Bharat vision of our Prime Minister, wherein this developed will be administered to our Indian nationals as well as in the neighboring countries like Bhutan, Maldives, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Siachen, etc. The motion, Mare. This motion is before the House. Motion is House. Just one. So, फेब्रुवारी महिन्यात या जगाचे नवीन संकट आले म्हणजे कोरोना. चीन देशातले सुरू झालेले संकट युरोपातले काही देशां भितर आयले फेब्रुवारीच्या महिन्यात आणि आमच्या देशाचे लीडर नरेंद्र मोदी हांकां हो विषय कळ्ळो. तांणी ताबडतोब अधिकारी जे आसात तांची बैठक घेतली आणि मार्चाच्या 22 तारखेक जनता कर्फ्यू आमच्या भारत देशांत लायलो. त्यानंतर मागीर तातडीन ताजे उपाय जे करपाक जाय ते उपाय करपा संबंधी लॉकडाऊन जे आसा पळय न्ही हे आमच्या देशांत सुरू जालें. पूर्ण एप्रिल म्हयनो नंतर मे म्हयनो जून म्हयनो जुलय अशे सिच्युएशनाचो आढावो घेत जशी गरज आसा तशी एक विजनरी थॉट दवरून विचार पद्दती दवरून तांचे आरोग्य बरे पद्दतीन सांबाळपा खातीर जे कितें उपाय करपाक जाता ते आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांणी ह्या देशांत आपणायले आनी ताजो फळ आमकां कितें मेळ्ळें जर जायत जाल्यार ह्या देशांतल्या कमीत कमी लोकांक ह्या कोरोनाचें इन्फेक्शन जालें. जगातल्या इतर देशांच्या कंपॅरिजनात आमच्या देशा भितर इतली मोठी संख्या आसून लोकसंख्या आसून सुद्दां कोरोना व्हायरस कंट्रोलांत दवरपा संबंधीची जी एकंदरीत सगळी योजना तांणी आखली त्या बद्दल त्यांची स्तुती तांकां मेळिल्ली आसा. पूण जगातल्या इतर देशांनी सुद्दां जे लीडर्स आसात सुद्दां भारत देशाचो हो प्रयत्न जो आसा पण एप्रिशिएट केल्लो आसा. आमच्या गोंयांत सुद्दां जे गोंयकारांनी सहकार्य दिवन गोंयच्या सरकाराक आनी विशेष करून आमचे मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोदजी हांकां जे सहकार्य केलें आनी ते जे काही निर्णय घेतले त्यानुसार गोंयांत सुद्दां कोरोना व्हायरस खूब मोठ्या प्रमाणात
कंट्रोलात आयलो. आज आम्ही पळयतात की साधारणशे 11 महिन्या भितर कसल्याच प्रकारची उसत न घेता बाकीचे सगळ्या घडामोडींकडे लक्ष दवरताच कोरोना व्हायरस हो विषय जो आसा पळय ह्या विशया कडेन तितक्याच तन्मयतेन आणि तितक्याच आत्मयतेन आमचे नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जे आसात तांणी लक्ष दिलें. ज्यो ज्यो कंपनीज आसात त्या कंपनी मार्फत जे सायंटिस्ट किंवा रिसर्चर्स काम करतात हांचे कडेन बीन वेगवेगळ्या स्तराचे बैठकी घेवन वॅक्सीन जे जाय आशिल्लें कोरोना व्हायरस हाका काबू दवरपा खातीर किंवा नश्ट करपा खातीर तशा प्रकारचे यश पयलींच्या पॅन्डेमीक म्हणजे जाका आमी पोलिओ म्हणटात कॉलरा म्हणटात जशें आमचे यश मेळिल्लें आसता तशा प्रकारचे यश मेळोवपा खातीर आमचे सायंटिस्ट आनी रिसर्चर्स जे आसात तांणी खूब मोठ्या प्रमाणात योगदान आनी साधारण आमी आज पळयतात त्या म्हयन्यापासून जानेवारी जायत तो वॅक्सिनाचो पयलो डोस आसा पळय न्ही तो कोविड वॉरियर्स जे आसा पळय न्ही हांकां दिवपाक सुरवात केल्ली आसा आनी तेय सुद्दां इतल्या शिस्तबद्ध पद्दतीन की 6 महिन्या भितर 6 दिसां भितर साधारणशे 10 लाख कोविड वॉरियर्स आसा पळय न्ही तांकां ह्या वॅक्सिनचो दिलो गेलो. आनी मुखाल्ले 10 दिसां भितर आमी पळयलें जर जायत जाल्यार साधारणशे 20 लाख कोविड वॉरियर्स आसात तांकां हें वॅक्सिन. पयली स्तराचेर कोविड वॉरियर्स अख्ख्या देशांतल्यान जे साधारणशे 2 कोटी 3 कोटी आसात आनी ताजे नंतर मागीर जे सिनियर सिटीजन्स आसात 70 वर्सां वयर हे सगळे सिटीजन्स जे आसात तांकां बी ही फॅसिलिटी वॅक्सिनची फॅसिलिटी मेळ्ळी. हेतू कितें आसा सद आशय पुराय भारत देशांतली जनता जी आसा तांकां संरक्षण दिवचें आनी एक बल दिवचें आत्मीक बल दिवचें की येस आमकां कांय जावंक शकना आमी सुरक्षीत आसात. ह्या प्रकारचे राबयल्लो आसा त्या बद्दल आमचे पंतप्रधान जे आसात स्तुतीक पात्र आसात एप्रिशिएशना पात्र आसात आनी म्हणून हांगसर ठराव मांडिल्लो आसा. अजून आमी युरोपांतले कांय देश पळयले जर जायत तांचो लॉकडावन हांव काल आयकता म्हजो एक दोस्त आयलो इंग्लंडा साकून सप्टेंबर पर्यंत 2021 हो लॉकडावन तुगेल्या इंग्लंडाक वाडिल्लो आसा. युरोपांतल्या इतर कांय देशांनी लॉकडावन जो आसा तो जवळ जून जुलय ऑगस्ट पर्यंत वाडिल्लो आसा. वेरेज हांगसर आमी आमच्या राज्य आनी इतर राज्यांतल्यान सुद्दां आनी देशभर सुद्दां आमी पळयतात की लॉकडावन आज ना आमचे कडेन. आज परिस्थिती अशी आसा की भारतीय जनता जी आसा ही मुक्त संचार घेवंक शकता ते मागीर मार्केट आसूं शाळा आसूं वगैरे वगैरे सगळ्या परिसरांतल्यान. आनी म्हणूनच भारत देशाची प्रगती आसा ही प्रगती खूब मोठ्या हांव अशें म्हणन की स्पिडीन गतीन झेप घेतल्या हातूंत दुबावूच ना. एकंदरीत भारत देशाक उचले पावण्याच्या व्हरपा संबंधी प्रगतीच्या म्हणजे आर्थीक इकॉनॉमी म्हणत वगैरे ह्या पावण्याच्या व्हरपा संबंधी जी कितें धाडसी पावलां आमचे पंतप्रधान उखल्ल्यात आनी घेत आसात त्या बद्दल तांकां तांचें अभिनंदन करता आनी म्हजे सहकार्याक विनंती करता की हातूंत भितर तुमी सहभागी जावचे. ह्या ठरावाची प्रत जी आसा ती आमच्या प्रायम मिनिस्टर ऑफिसाक धाडची अशें म्हणून सावथ मातशें इतल्या ल्हानशा उतरांनी म्हणजे ही भावना व्यक्त करतना बसता. थँक्यू. The house is adjourned up to 2:30. Take